राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकर फकत राजकारणात सक्रिय जावचो ना, फुडले सरकार ताच्या फुडारपणा खाला जातले। तो मुख्यमंत्री जातलो काय कितें ते गोवा सुरक्षा मंचान अजून स्पष्ट केल्ले ना, मात तो वेंचणूक लढयतलो। वेलिंगकराक राजकारणात देवपा खातीर मेकळो केलो म्हणून मंचान भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि भारत माता की जय हांचे उपकार मानल्यात। फुडल्या म्हयन्या भितर सुमार 7,000 कार्यकर्त्यांचो महामेळावो घडोवन मंच आपले शक्ती प्रदर्शन करतलो। एक उंची जाल्लेली आसा वेलिंगकर सरांच्या ह्याच्यामुळे ते आमच्याकडे सदांच असलेच, पण आता अधिकृतरित्या फोरफ्रंटार ते आसतले। दुसरे जे आसा ते आमकां एक महिन्याच्या कालावधी नंतर एक मोठी 5 ते 7,000 लोकांची महासभा पणजे हांगासर घडोवपाची आसा। त्याच्या पयलीं एक म्हयन्या खातीर प्रयत्न करपा खातीर ठिकठिकाणी मतदारसंघाचे मेळावे जातले, ठिकठिकाणी गांवांनी बैठको जातल्यो, सभा जातल्यो। गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आत्माराम गांवकार सांगता, वेलिंगकर वेंचणूक लढयतलो, पूण ती पणजेच्यान काय आनी खंयच्यान ते मात मागीर थारतले। मात फुडलें सरकार घडटलें ते वेलिंगकराच्या फुडारपणा खाला, हें मात तांणी स्पश्ट केलां। डेफिनेटली वी विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम पेंजीम ऑल्सो। When the time comes, we will decide who will contest and all. आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकल लोककल्याणकारी सरकार गोंयांत हाडपाचें आणि अशें लोककल्याणकारी सरकार गोंयांत हाडपाचें की जेचो आदर्श सबंद देशभर पळयलो वयतलो असो आमचो दृढ संकल्प आसा। ह्या सरकाराक वाजेल्ले भाजपाचे सगळे कार्यकर्ते आपणा वांगडा येतले असो विश्वास मंचान उक्तायला। मात मगो पक्षा वांगडा परत युती करचे नात हें तांणी स्पश्ट केलां। दीवार सिनेमात अमिताभ बच्चन मेरे पास माँ है म्हणून सांगता तेच स्टायलीत मंचाचो अध्यक्ष पर्रीकर आणि वेलिंगकराचेर कितें सांगता ते पळयात। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर टायअप केलेली ही चूक जाली। ही निवडणुकी नंतर म्हणजे खरें म्हणचे जाल्यार निवडणुकीच्या तोंडारूच लक्षांत आयली ती। त्यामुळे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कडेन आमची आत्तां फुडें युती जावपाची सुतराम शक्यता ना। BJP कॅडर दे आर टोटली डिसॅटिस्फायड। बॉटम लेवल कॅडर जाल्यार सामकेच हे जाल्लेले आसात, कंटाळलेले आसात। पयलीं तांकां एक होप दिसतालो की BJP सुदारतली बी म्हणून, पण तो तेच्या पासून तेंच्यांनी धडो घेवंक ना। त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते जे आसात ते पर्यायाच्या शोधान आसात आणि आता नक्कीच वेलिंगकर सराच्या बरोबर ते येतले अशें दिसता आमकां। म्हाका एक कार्यकर्तो मेळ्ळो राष्ट्रीय पक्षांचो, ताणें म्हाका विचारलें आमचे कडेन मनोहर पर्रीकर आसा जो खाटीचेर न्हिदोन सुद्दां हे राज्य चलोवंक शकता, इतलो सक्षम मुख्यमंत्री आमचे कडेन आसात। तो खऱ्याचे खोटे, खोट्याचे खरें करपाक शकता असो मुख्यमंत्री आपले कडेन आसा। आमचे कडेन प्रचंड पयसो आसात, त्या पैशाच्या आधाराचेर आमी सगळ्यो निवडणुका ज्यो आसा ते जिखपाक शकता। तुमचे कडेन कितें आसा? आमी सांगलें आमचे कडेन एकूच व्यक्ती आसा, ते वेलिंगकर सर। कि गोवा खत्म होते जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा है, फिर भी वो पद नहीं छोड़ा, इसलिए जो भी थोड़ा कुछ था उनका वो गया। अभी सिंपैथी वेव का मुझे नहीं लगता है। तो सिंपैथी मिल सकती है, वो सिंपैथी जो कैसीनो वालों की मिल सकती है, जुगारी लोग जो है उनकी मिल सकती है, वेश्या व्यवसाय के एजेंट हैं उनकी सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन जो गोवा का सांस्कृतिक जो समाज है गोवा का उनकी सिंपैथी उनको नहीं मिलने वाली। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत।